बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर आनमोड घाटात आयज संध्याकाळी एक खाजगी प्रवासी बस दरीत कोसळता वाचलेली आसात। त्याका लागून सुदैवान एक मोठी दुर्घटना आसा ती टळलेली आसात। आमकां मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार ही बस आसा ती गोवा पासिंग बस आसा, ती कर्नाटकांतल्यान गोंयाक वयतली। मात्र आनमोड घाटाक लागताच जे मोठो उतार आसात आनी कर्विंग आसा, त्या कर्विंगाचेरच ती चालकाचें नियंत्रण सुटून ती रस्त्या भायर गेली आणि तेन्नाच चालकान सावधगिरी बाळगून ब्रेक मारल्या कारणान ती बस आसा ती दरीत कोसळल्या पासून वाचल्ली आसात। तेका लागून मोठी दुर्घटना आसा ती टळ्ळी आसात। पुरोडाटा खातीर आनमोडसून प्रमोद पोंडे।